हय ताका वळखना असो कोणूच गोंयांत आसचो ना. ह्या खिणाक मातशेर आपणे करता गोंयच्या संगीत मळार आपणाक खास असो जागो करून आशिल्ले क्लासिकल वोकलिस्ट आनी रेडिओ जॉकी जाणे संगीतांत PhD मेळयल्या. दोतोर बाय शकुंतला बर्णे उलय उलय ह्या कार्यावळीक आपल्या स्वादीक उतरांनी कोंकणी संगीताचेर ते उजवाड घालतले. नमस्कार. लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर. तुम्ही म्हणटले कितें चल्ला काय म्हणून. कोंकणी उलय कोंकणी फुलय म्हणटना हिंदी फुलयता काय म्हणटले तुम्ही. पुणून म्हाका हांगा उबें केलां आज प्रवीण बाबान कोंकणी संगीताचेर उलोवपाक, आनी ती बी 5 मिनटां दिवन. कोंकणी संगीताचेर 5 मिनटांनी कशें उलोवप ताजेर चिंतता आसतना म्हाका ही गितां संगीताच्या संवसाराक फिल्माच्या दुनियेक कोंकणी संगीतकारांनी जे योगदान दिलां. आज व्हडले व्हडले संगीतकार O.P. नय्यर सारखे किंवा आंतोनियो वाज जे चिक चॉकलेट जांकां आमी म्हणटात ते व्हडले अरेंजर, फ्रँक फर्नांड हांचे सारखे एन दत्ता, क्रिस पॅरी, आल्फ्रेड रोज हांचे सारखे लोक जांणी कोंकणी संगीताचें योगदान फिल्माक दिलें. आनी जी नांवां आमकां आज ठळकपणान दिसतात हिंदी फिल्माच्या क्षेत्रांत, त्या संगीतकारांक तांचें योगदान तांणी नांव कमयलें आमच्या गोंयच्या संगीतकाराच्या कुस्तार अशें हांव म्हणटां. गोरे गोरे तोबा के छोरे हें पद अशा ह्या सुंदर पदाक चिक चॉकलेटान आपले जॅझ म्युझिकाचो आधार दिवन ताका एक वेगळ्या आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पावयलें. कोंकणी संगीत म्हणटा आसतना म्हाका दिसता आमच्या संवसारांत, कोंकणीच्या संवसारांत म्हणया किंवा भारताच्या नखेत्राचेर कोंकणी भाशेक जें संगीताचें देणें आसा, जें दायज आसा, तशें भारतांतल्या खंयच्याच प्रदेशाक आसूंक फावना आनी आसचें ना. हें हांव खूब आत्मविश्वासान इतलेच खातीर सांगता. आमी फक्त चिंततात एक 450 वर्सांचो काळ, पूण ताजे फाटलो जो काळ आसा जातून भितर वेगवेगळे कर्नाटक संगीताचो किंवा भारतीय संगीताचो वेगवेगळ्या लोकांनी हांगा येवन राज्य करून ताजे संगीताचो जो परमळ हांगा फाकला, तातूंतल्यान हे अरेंजर तयार जाल्या. चर्च म्युझिक म्हणया किंवा ताजे उपरांत कांताराचो संवसार म्हणया, ह्या सगळ्या संगीताक भारतीय संगीताचो एक बेज आसा. आनी ताकाच लागून हे कोंकणी संगीत हे खाशेलें ठरता. जेन्ना आमी कोंकणी संगीत म्हणटा तेन्ना आमी आमकां स्वताक आव्हानात्मक नदरेंतल्यान पळोवपाक जाय आनी त्याच नदरेंतल्यान ह्या कोंकणी संगीताक आमी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पावोवपाक जाय. कारण रवींद्र संगीताक जे लेवल आसा ताज्या पेक्षा उंचेले लेवल आमच्या कोंकणी भाशेच्या गिताक आनी संगीताक आसा. आनी जेन्ना आमी एखाद्या मराठी भावगितांतल्यान आधार घेवन कोंकणी संगीत जेन्ना गातात तेन्ना आमकां दिसता की हाका ह्या उतरांक ह्या मातयेंत रुजिल्ल्या वासाचो जो परमळ येता त्या परमळांतल्यान ही जीण संगीताची घडल्या. आनी म्हणूनच पंडित जितेंद्र अभिषेकी किंवा आमचे पंडित भास्कर चंदावरकर हांणी कोंकणी संगीताचो आत्मो सोदून काडूंक जाय अशें म्हळां. हो आत्मो आमचे भितरूच आसा आनी हो आत्मो आमच्या सादरीकरणांतल्यान आनी पावला कणकणी आमची वळख दाखयता आसतना हो आत्मो आमकां मेळपाची गरज आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की जेन्ना जेन्ना आमी एक गीत तयार करतात, जेन्ना जेन्ना आमी एका गिताक सादर करतात किंवा एक गीत बरयतात तेन्ना आमी नक्कीच ह्या गोंयच्या मातयेचो ताका वास येतलो हाजी काळजी प्रत्येकान सध्या तरी घेवपाची खूब गरज आसा. कारण गोंयचें कोंकणी संगीत म्हणटा आसतना कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र अशे वेगळे वेगळे कडेन जें कोंकणी संगीत फाकलां
ते संगीत सुद्धा गोंयचेच संगीत, पूण ते थंय पावना आणि थंय पावून थंयचो प्रभाव पडला. म्हणटकूच संगीत ज्या ज्या मातयेन रुजता त्या त्या मातयेंत ताजो परमळ ताका येता आणि होच परमळ आमकां तुमकां ह्या कोंकणी संवसारांत दिसूंक जाय. आणि कोंकणी संगीत हो एक म्हत्वाचो घटक जो कोंकणीक तिगोवन दवरतलो, जो कोंकणीक अंतरराष्ट्रीय स्तराचेर ही भास तितलीच गोड आसा, तितलीच सुंदर आसा हें दाखयतलो. आतां निमाणें सोंपयता आसतना हांव एकूच सांगता, सुरवातीक जें पंटी गीत हांगा सुंदर नाच जो जालो, त्या गिताक संगीतबद्ध करता आसतना एक ल्हानसो विचार हांव दिता. कारण मुखावयली पिढी जर तर कोंकणी संगीताक पळयता आसत जाल्यार एक पंटी भितर पेट्टा ती जगय रे ती जगय, ताजो जो मुखडो आसा ताका एक पंटी भितर पेट्टा ती जगय रे ती जगय, हाका ही लायन हांवें डायरेक्ट देखणेंतल्यान घेतली. आता ताका भारतीय संगीताचो शुद्ध कल्याण म्हणया भोवपाचो बेज आसा. चलता चलता जाली म्हाका राती लोकून सोकून वारे मारून गेली म्हजी दिवली. दुसरी लायन बदलता. हो जो वास आसा संगीताचो फक्त पश्चिमी संगीताच्या आधारांतल्यान येवना, ताका भारतीय संगीताची बैठक आसा आणि ह्या बैठकीचेर आमी गोंयकारांनी एक भारतीयत्व जागोवपा खातीर एक वेगळो विचार करपाची खूब गरज आसा अशें मनापासून म्हाका दिसता. तेन्ना ह्या कोंकणी संगीताक आमी रुजोवया, फुलोवया. आणि मनोहरायाच्या उतरांतल्यान हांव एकूच गजाल सांगता, जेन्ना जेन्ना तांचे कडेन कोंकणी गितां कडेन आमी चर्चा करताली तेन्ना तांणी सांगप, हें पळय तुगेलें तें संगीतांतलें शास्त्रीय संगीतांतलें आवू म्हाका नाका. तो सांगतालो मनोहर बाब की ताका तूं जशें उलयता, तूं जशें चलता, तूं जश्यो खबऱ्यो करता तशेंच कोंकणी गीत जावपाक जाय. आणि त्याच पद्दतीन मनोहरायान उतर गद्यानूच पद्य स्टायलीन तें गावून दाखोवचें आणि ताजें संगीत घेवन आमी मुखार वचचें. हो एक सुंदर असो विचार तुमचे मेरेन पावयता. देव बरें करूं. प्रवीण बाब संद दिल्ले खातीर. एक पंटी भितर पेटय. शकुंतला बाय देव बरें करूं. नांव मेळयतलो जाल्यार जाय पडटा जिद्द आनी पोटतिडक. उलय फुलय ही कार्यावळ फुडले सुवातेर व्हरता आसतना असोच एक कलाकार जाणे जिद्द आनी पोटतिडक आपल्या भितर हाडून ही एक वेगळे तरेची कला तो आज ह्या कोंकणी मळार लोकां मुखार सादर करता. आमच्या मुखार आपली मन उलोवणी कृती घेवन येता रॅपर अमित नायक. Hello, hi. So this song is called Englishan सांगता sorry. ह्या सॉंगाचें नांव लफडे. लफडे जातात आमच्या लायफान खूब आनी हे लफडे जाल्ले म्हाज्या वांगडा म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा बी आमी फुरफुरता न्हू यंग ब्लड मार झगडी आतां कितें जाता मागीर पुलिशेन पडटा भितर पडटा आनी मागीर फॅमिली सगळे त्रास जाता. सो दिस सॉंग इज बेस्ड ऑन दॅट. Ready? Play it. Waking Run. By the way, my name is Waking Run. Space is down. Who's the producer? Hey, कितें चल्लां रे तुमच्या गांवांत? कामां बी मेवल्या मरे काय बेकार पोवता आनी पोलीस तर रावला कोण बोगीस बी मेवता काय तूं ना मरे भितर सारकें सांग. आपलं काम आपलं घर आपले काम आपले नाव जप्पा जाय तुका जाल्यार शुद्धेर तूं राव. अरे भाव म्हाज्या तुकाचे सांगता पळय हांव सगळे आसून लेगीत तुका कसले रे पिकासाव. अरे शिकल्यारूच चिकलो अशें चितल्यारूच शेणलो तूं. ओडीक जर पेटलो जाल्यार लायफान रगडलो तूं. मोडको जर केवता जाल्यार रिण्यांनी पुडलो तूं. सोरो जर पिता जाल्यार झगड्यांनी पडलो तूं. कित्याक रे पियात रे घरांतले चितात रे वोट्टाचे भायर तुमकां पोवन जाणटे भितात रे जावपा जवळले. कामां मेवता खूब करपाक हेल्ले आसतात रे भाव तूं म्हाजो तुका जाय तें मार.
गायो मार म्हाका तुका येताच राग बाबा जगड्यांनी फायदो ना तुका कायदो लागना तुका दिसता तुझ्या सारको आनी कोण सायको ना भुरगे भुरगे कोणला जावन दितात पेटावकी गोंय हेकूत हांगा मेवतात पसंकी सूर्य तलवारी काडटात पळय सोमत्याने रागाच्या बारात कातरतात गमती भियो नाका भावा तुजो फ्युचर ब्रायट सांबाळ स्वताक बेस्ट करूं नाका फायट झगडी करून जायना रायट देखून सांबाळ स्वताक बेस्ट करूं नाका फायट तू कितें सांगता तू झगडी करपाक मॅन हू द एफ यू तुका रावता माय राते सकाळ तू भोंवता भायर मॅन एफ यू टू पळय पळय तुवें कितें केलां पळय कितल्यांक तू लायफान तू खंयला पळय देखून कर रे ट्राय बी अ नायस गाय तू उजो हेतूय बी विसरला पळय तू घरांतल्यांचे मॅन उजो बाबा मॅन यू कॅन डू इट काउंट 1 to 10 बी अ वायज मॅन एकदा झगडीन पडल्यार एक हॅपन एक मिस्टेका लागून लायफ काबार करूं नाका बाबा भाई मोगत खुबशे जेलीन पडल्या मरे हांगा 1 कोट हियरिंगा येवपाक वकील 5,000 घेता तुझे तर तू सोड तुझे तर हांगा दोवार पिता जिवीत कितें तू कोणाक रे जगता तुका कोण ते पोसता पळय ते कितले सोसता लोकांचे जग आयकून उलो कुत्रे कशे भोगता तुका फुलोवन त्रासान वगोन तुजी मजा ते पळयतात आनी म्हणटात हो भुरगो सामको जालो रे पण हेंगी घरांतले आनी गांवाचे नांव गेले पण इग्नोर कर तांकां तू उजो रे बाबा जिवीत फुले तुजो टायम तू दाखय काम पयसो आसलो म्हणून रिस्पेक्ट मेळना पयशाक रिस्पेक्ट दिता तो मनीस कांय ना म्हाका तूं वळखता म्हणून भाई तूं जायना आनी कोणाक मारून तुका कांयच मेळना कितें सांगता तू झगडी करपाक मॅन हू द एफ यू तुका रावता माय राते सकाळ तू भोंवता भायर मॅन एफ यू टू पळय पळय तुवें कितें केलां पळय कितल्यांक तू लायफान तू खंयला पळय देखून कर रे ट्राय बी अ नायस गाय तू उजो हेतूय बी विसरला पळय घरांतल्यांचे तू उजो बाबा मॅन यू कॅन डू इट काउंट 1 to 10 बी अ वायज मॅन एकदा झगडीन पडल्यार इट हॅपन्स अगेन एक मिस्टेका लागून लायफ काबार करूं नाका भावा भाई म्हणून तुमच्या जेलीन पडले मरे हांगा समज मरे गोंयकार भियो नाका भावा तुजो फ्युचर ब्रायट सांबाळ स्वताक बेस्ट करूं नाका फायट झगडी करून जायना रायट देखून सांबाळ स्वताक बेस्ट करूं नाका फायट यस गोंयकारांनो झगडी बिगडी कांय ना रे मागीर जेलीन पडटा फुडचो सो नाका ते करून नाका फायट ओके वन मोर सो Radare. So thing is, since we are celebrating the Goa Day, I'd like you all to know the actual Goa. So this song's title is "This is Goa." Let it waking run. It's a lyric yeah. Almost 40 beaches and wildlife zone. Who protect them? I know you don't. Tu nita uta sossegata e mere. Tujhe 30 palle avulita khare. The beaches were once so clean. This Goa was once so green. South beaches are usually clean. You know I can't display it on screen. At night you know what's the scene. Drugs, clubs, same routine. If you broke then you go for green. Police are on beat sadly where you've been. Goa, the real Goa. This is Goa, the real Goa. Kare Marathi like Goa, the real Goa. This is Goa, the real Goa. चलव सांगा गेलो गेलो म्हणटा गोंयकार सोंपले बाबा गोंयचे दोंगर विकून खाल्ले गोंय लुटले बाबा गोंयचे दोंगर सोडतो तुझे घर विकले हांगा बिल्डींग बांदपा दिल्या तांकां तूं ओटी बस बाबा गोंयचे लोक गोंयचे जागे ना चड गोंयचे हॉस्पिटलान चलता गडबड गोंयचे फुडारी करता बडबड जायना कांयच करता बागा 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 गोंय प्लास्टीक फ्री गो ग्रीन बडबड कॅसिनो बंद मायनींग सोरो धरता बडबड गोंयकार भायर भायले गोंयान हेचेर बडबड हेंची बडबड आनी गोंयान चल्ल्या गडबड सेंट मायनींग स्टोन करी सगल्या गडबड जागे विकताना कामां घेताना गडबड स्वच्छ भारत नो डस्टबीन तुका समजना ही भांगर गोवा the real Goa. This is Goa, the real Goa, yeah. Goa, the real Goa. This is Goa, the real Goa. Now less than a heat up, beat up. All those who miss ladies, prostitution, gambling doesn't hit us when election comes. Politicians, niggas
जा बेचीचा heroic migration exploding, systems corrupting, roads are neglected, health is affected, criminals suspected, teens exploited, what is distracting, and now you get what you see. And what is that? This is me. I'm a goan, helpless and mad. I'm both goan, that's why I'm sad. Poise kar kurung fulia poiso. Pumichar hanga gongang na goiso. So your murder bit salwa goya. So stay safe, susagat-rava. Goa, the real Goa. This is Goa, the real Goa. Yeah, Goa, the real Goa. This is Goa, the real Goa. Yeah, that's my cue. And one last thing, I don't leave the stage usually without an end quote. So on Goa Day, I take this pledge to save Goa. What about you? Yeah, thank you. उलय फुलय हे सगळे म्हणात उलय होय हेच आमचें गोंयकारपण. सुरवातीकच हांवें म्हणलां जिद्द आनी पोटतिडक. अमित बाबान आपली जिद्द आनी पोटतिडक दाखयली. अमित बाब देव बरें करूं. नमस्कार. तुमी आयज हांगा उलय फुलय हो प्रोग्राम अटेंड केलो. तुमकां कशें दिसलें? कसो आशिल्लो प्रोग्राम? एक्चुली आमी कोंकणी वादी घरची आनी अशें कोंकणीक ज्या तरेन ह्या वर्सा म्हत्व दिला आनी म्हणजे म्हज्या आज्याक मनोहरराय सरदेसायक जे परेन हे वर्सा सेलिब्रेट करता ते इतलें बरें दिसता. आनी हो इनिशिएटीव जो आशिल्लो तो सामको जाय आशिल्लो, बरो जालो. आनी फुडल्या वर्साक जे ताणें म्हणिल्लें आनी 2 दीस 3 दिसाचो प्रोग्राम आसतलो अशें रावला पळोवंक हांव आमी कितें करूं शकता. जे लोकांनी आज उलयले, परफॉर्म केले, इतले बरें जाले, इतले वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट्स आनी लोक कितें करता, कितले बरें उलयता. आनी अशें बरें दिसलें की इतले आमचे अजून पर्यंत यंग भुरगीं सुद्दां कोंकणी इतले मोगी आसा. सो थँक यू फॉर हॅविंग अ फंक्शन लायक दीस. थँक यू मॅम.